विसावा उपरांत तुमकां येवकार। दयापागी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो उपाध्यक्ष म्हणून बिनविरोध वेंचून आयला। उपाध्यक्ष पदा खातीर मडगांवां मंगळारा वेंचणूक जाली। आपूण बिनविरोध वेंचून आयलो पूण ताणें मुख्यमंत्री, हेर मंत्री आनी आमदारांचे उपकार मानले। आपल्या जिल्हा मेंबराचो उपकारी आयज म्हाका तेमी अनअपोज इलेक्ट केला आसा। तेच बरोबर माझ्या जिल्हा मेंबरा बरोबर आमचे जे लिडर आसात आनी हांव खास करून बाब चर्चिल आलेमांव, बाब जॉकी आलेमांव, आमचो CM बाब दिगंबर कामत आनी म्हाजो पाकार म्हागे फ्रेंड आलेक्स रेजनाल्ड लॉरेन्स, तेच बरोबर मोविन बाब आनी बाबू कवळेकर आनी बाब मिनिस्टर फिलीप नेरी हे जे म्हाजे फाटल्यान रावलात, हांव खरोच तेमचो उपकारी आसा। आनी तसोच म्हाजे कुयणकार भाव जेणी म्हाका सेकंड टायम जिल्हा मेंबर म्हणून इलेक्ट केला, हांव ह्या सगळ्यांचो उपकारी की म्हाका आज हे उपाध्यक्ष म्हणून पोजिशन मेळ्ळा। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष मारिया लूज रिबेलोन पागीक परबी दिली। I would like to wish a new Upadhyaksh for Dayapagi for getting elected unopposed, and I wish him all the success and good luck for the future. मडगांवच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। आता पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो। हालींच रांची जाल्ल्या जिल्लो राष्ट्रीय सर्तीन अनीक नायकान भांगरा पदक जोडलें। गोंयांत सिंथेटीक ट्रॅक नासतनाय अनिकान 100 मीटर स्प्रिंटांतले आदले सगळे रिकॉर्ड मोडून भांगरा पदक उबारलें। गोंयची खडेघाट एथलेटिक्स प्रशिक्षक वृंदा वेर्णेकार कितलो तेंपूच जालो गोंयच्या एथलेटिक्सां खातीर सरकारा कडेन 3 लेनींचो सिंथेटीक ट्रॅक मागता, स्वता अनिकय असल्या सुविधांक रावता। अनीक म्हणटा सिंथेटीक ट्रॅकाचेर ताणें हे पयलीं केन्नाच प्रशिक्षण घेतिल्लें ना, हाका लागून ताका तें एक नवें आव्हान कशें आशिल्लें। सगळ्यांत चड म्हणटा तें म्हाका सिंथेटीक ट्रॅकाचेर केन्नाच प्रॅक्टीस करूना थंय आनी हांगा गोंयांत केन्ना सिंथेटीक ट्रॅकूय बी ना, ताका लागून चड त्रास सिंथेटीकाचे जाला। आनी थंय म्हणल्यार थंय थंडी चड आनी हांगा गरमी, सो त्या क्लायमेटीकाचेर थंय हें जाता, क्लायमेट बी सगळें डिफरंट जाता, म्हणून थंय आमकां मागीर खूब हें बी जाता, बरें ना पडटा बी। कितलोसोच तेंप जालो अणभवी एथलेटिक्स प्रशिक्षक वृंदा वेर्णेकार सरकारा कडेन सिंथेटीक एथलेटिक्स ट्रॅक मागत आसा। कित्याक आतां ग्रास आनी तांचो तो सिंथेटीक म्हळ्यार खूब डिफरंट आसता एक्चुली ती म्हणून तांकां कितें जालां म्हणून आमकां कितें तरी आमी ट्रॅक आतां कितलीं वर्सां जालीं आमकां आमी सांगता एटलीस्ट 2-3 तरी लेनी भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपा खातीर जाय म्हणून, कित्याक ताजेर वचून तांकां तो हाड आसता, तांचे ते पांय भरून येता आनी तांकां धांवूंक जायना ताजेर। हय, कित्याक ते टफ मातशें हार्डर दॅन ग्रास ग्रावंड आसता तरी तांच्यानी। हय, आनी ताणें 100 मिटरान घेतलें म्हळ्यार आय एम प्रावड ऑफ हिम बिकॉज इन स्प्रिंटींग इव्हेंट ही गॉट द गोल्ड मेडल। दक्षिण गोंय एथलेटिक्स संघटनेचो अध्यक्ष शरद चोपडेकार म्हणटा गोंयांत सिंथेटीक ट्रॅक आशिल्लो जाल्यार गोंयचो पंगड आनीकय भांगरा पदकां जोडटा आशिल्लो। आमी हांगा प्रॅक्टीस करता ती ग्रासाचेर बिकम व्हेरी डिफिकल्ट, आमचे कडेन ती फेसिलिटी ना, आमी गोवा गव्हर्मेंट हाडटा म्हणून करूं ना। इवन आमी जे ग्रावंडाचेर ऑर्गनायझर कंपिटिशन करता ताका गव्हर्मेंटाचो आमकां कांय चडसो हेल्प नासता, आमी प्रायवेट लोकांचे हेल्प घेता। तितून आमचो NRB ग्रुपान ह्या टायम आमकां तेंच्यांनी फूल स्पॉन्सर केले, मागीर इंडस्ट्रींत लायक प्रमोद देसाय ते लोकांनी बाकी लोकांनी। पूण आमकां जर बरो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय आनी भुरग्यांक जर बरे फेसिलिटीज जाय जाल्यार म्हाका दिसता येता त्या वर्सा आमी चड गोल्ड हाडूंक शकता। आनी एक इव्हेंटाचेर भुरग्याक गोल्ड मेडल मेळपाचें आसलें, पूण ताका ते प्रॅक्टीस ना, नाजाल्यार आनी एक आमकां एक सिल्वर नाजाल्यार गोल्ड मेळपाचें, कित्याक ताका सिंथेटीक ट्रॅकाचेर ताका ती स्पायस घालून ताका ती यूज जावना। बट दीस बॉयज हॅज क्रिएटेड हिस्ट्री without practicing on a synthetic track. He could make magic on the synthetic track. It is gone victory. आनी म्हाका दिसता गोंयच्या भुरग्यां कडेन टॅलंट आसा आनी आमकां उमेद आसा, पूण आमकां गोवा गव्हर्मेंट आनी बारी लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाची गरज आसा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। कितलेशेच लोकांक बुलेटीचे पिशें आसता, बुलेटी घेवन भोंवपी लोकांक तांचे गाडयेचें अप्रूपय आसता। वास्कोन अशेंच कांय लोकांनी एकठांय जावन वास्को बुलेट क्लब सुरू केला। एकमेकांच्या बुलेटींचेर हे क्लबान चर्चा जाता अशें क्लबाचो वांगडी रणजीत सरदेसाय म्हणटा। आयतारा सकाळीं 40 वयर बुलेटींचेर वास्कोच्या कदंब बस स्टँडा वेल्यान सड्यार आनी परत अशी रॅली काडली। We just wanted to meet some like-headed people who have got this, which have got a craze for the bullet, and we have just meet up and so that we can just share our views about everything.
Yeah. Yeah, and something in Vasco because see, I think so. At least Bullet is there in the market for pre-independence, but there is never a place where there's never a service station even in Vasco. Whereas there are high sale of bullets are in Vasco, but there is not even one service station, a proper service station by the company, and even the spares are not available. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.